वर्साचो सादो काळ 13वें सातोळे बेरेस्तार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 9 वळी 1 ते 8. जेजू दुसऱ्या उड्यार चडलो. पोलतोड मारून आपल्या नोगरान आयलो. त्या वेळार अंथरुणार पडलेल्या एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो. तांचो भावात पळोवन जेजून आरकाराक म्हटलें, भिवू नाका पुता, तुजी पातकां बोगसुली. आनी हें आयकून फुडें थोड्या शास्त्रांनी आपणा भितर म्हटलें, हो देव निंदा करता. तांची चिंतना वळखून जेजून म्हटलें, तुमच्या मनान अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर आतलें खंयचें अदीक सोंपें, तुजी पातकां बोगसली म्हणूंक वा उठ आनी चल अशें म्हणूंक? मनशाच्या पुताक संवसारान पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हटलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिलेल्या देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता थोडे लोक एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडटात आनी जेजू तांचो भावाक पळोवन त्या आरकाराक म्हणटा, भिवू नाका पुता, तुजी पातकां बोगसुली. आनी उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो रोखडोच बरो जाता. तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. खरेंच तांच्या भावार्थाक लागून हो आरकार बरो जालो. जायते फावटी आमी दुसऱ्या पासत मागणें करता. आमच्या भावार्थाक लागून ती बरी जावंक पावतात. दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेजू कितली पदवी आसा. तो जावन आसा देव. ताका पातकां बोगसूची पदवी आसा आनी आमकां सगळे पिडेंतली मेकळी करची पदवी आसा. तो त्याच भावार्थान आयच्या दिसा आमकां सगळ्या पिडेंतली बरी कर म्हणून. आनी जी आमची भाव भयणां पिडेन आसात तांचेय पासत आमी ह्या जेजू लागीं आमच्या सोम्या देवा लागीं विनंती करून प्रार्थुया. आमेन.